बार्देस तालुक्यांची आयची अपडेट दिता असताना राजकीय आणि हेर घडामोडी पळयल्या आणि गेल्या 24 वरांचो जर आढावो घेतलो जाल्यार कलंगूट पुलीस स्टेशनाच्या अंडर कांदोळे बीचा कडेन पार्किंग एरिया आहा थंयसर राती एका तरणाट्याची बॉडी मेळ्ळी। तेचे बॉडी हातीचेर आनी कांय आंगाचेर थोड्यो जखमो आसल्यो। कलंगूट पुलीस स्टेशन इन्वेस्टिगेशन करता की ही आत्महत्या की कोणी त्याचो घातपात केला काय म्हणून त्याच्यो कलंगूट पुलीस त्याची चौकशी चालू आसा। दुसरे वटेन जर पळयलें जाल्यार शिवोले फॉरेनरांच्यो 2 बॉडी मेळ्ळ्या। वेगवेगळ्या रुमान रावतले ते वेगवेगळ्या ओशाला आणि शिवोले वाठारांत। एक फॉरेनर लेडी तिची एक हँगींग केल्ली बॉडी तिच्या रुमान मेळ्ळी। दुसरी एक बॉडी तिच्या रुमान जी ते बेडीचेर न्हिदलेले ते हितून मेळ्ळें। अंजुना पुलीस हेचें इन्वेस्टिगेशन करता की कितें घातपात आसा काय कितें हेची बीन चौकशी चालू आसा। पुलीस अंजुना पुलीस आपल्या वतीन हे करता कित्याक एकल्यान हँगींग केल्ली बीन दिसता बॉडी ती बायल आसता। दुसरे वटेन जी एक बार्देस तालुक्यान जो आनी गोंयान जी चर्चेचो विशय म्हणजे ती जी नासनोडेची ती 19 वर्साची चली जी त्याचो कलंगूट बिचाचेर जी बॉडी मेळ्ळी ते सिद्धी नायक हेचे बीन पुलिसांचो म्हापसा आणि कलंगूट पुलिसा कडल्यान तपास चालू आसा। पूण अजून मेरेन तेचो ठोस पुरावो आनी अजून कोण तरी मेळूंक ना। पुलिसांनी खूब जाणांच्यो पुलिशेन हाडून तेंच्यो जबानी बिबानी घेतलेली आसा आनी तेंच्या कुटुंबियांचे आनी बाकी हेरांचे आहा तांकां न्याय मेळचो म्हणून पुलीस ते वटेन आपली चौकशी चालू आसा। ही आसली आयची बार्देशांतल्यान अपडेट।